तो प्रोजेक्ट रिनोव्हेट करा, फक्त रिनोव्हेट नाही, एकदा वचून मुद्दामून पळयात. हांव सोपटे बाबाक सांगतलो की नक्कीच तांच्यांनी मतदारसंघातल्या लोकांक ती दाखोवची. अशा पद्दतीचो भव्य दिव्य प्रोजेक्ट म्हणजे आम्ही पळयता अंदमानची जेल आसलेली ताज्या उपरांत जर पळोवपाचें सारखें आसा जाल्यार ती आमची अगवादची जेल आसलेली ह्या भागात. थोड्या दिसांनी माझे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या हस्ते ह्या प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन करपाचें आसा आणि निश्चितच ताजी क्रेडीट जर कोणाक वता आसत जाल्यार जीटीडीसीचो चेअरमॅन सोपटे हांकां वता. क्रेडीट ताका वता कारण ताणें त्या प्रोजेक्टा खातीर जे कश्ट घेतल्या ताच्या बरोबर ताची पुराय टीम आसतली, पण नेतृत्व करपी जेन्ना लिडर वेवस्थीत आसता तेन्नाच एखादो प्रोजेक्ट सारको जाता. म्हणून हांवें म्हटलें काणकोण आसतलें किंवा सांखळे आसतले अशे वेगवेगळे प्रोजेक्ट तुम्ही वेगवेगळ्या बिचाचे टॉयलेट पळयात जे गेली 60 वर्सां थोडेशे इन्फ्रास्ट्रक्चर मनोहरभाईच्या कार्यकाळात सुरवात जाल्लें, पण परत खंय तरी तें बंद पडलें. परत एकदा ताका चालना दिवपाचें. इंटरलँड टुरिझम आसतलें, बीच टुरिझम आसतलें जे जीटीडीसीचे कॉर्पोरेशनचे सांबाळटात. निश्चितच हांवें म्हटलें की ताचें अभिनंदन करप हे योग्य आसा आणि खरोखरूच त्याच्या नेतृत्वाची चमक तांच्या त्या कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान पुराय गोंयभर दाखयल्या हे कोणूच वावगे ठरचें ना. हांव ताचें अभिनंदन करताच. पण त्याच बरोबर म्हणजे हांव पळयतालो की त्यांच्या स्वताच्या मतदारसंघात जीटीडीसीचे प्रोजेक्ट आसतले, पीडब्ल्यूडीचे प्रोजेक्ट आसतले, हेल्थाचे प्रोजेक्ट आसतले, प्रायमरी स्कुलाचे प्रोजेक्ट आसतले, आमच्या जीएसआयडीसीचे प्रोजेक्ट आसतले, वेगवेगळे प्रोजेक्ट त्यांचे फाउंडेशन स्टोन आसतले किंवा त्यांचे इनॉग्रेशन आसतले. फक्त तांकां चिंता आशिल्ली त्या 2 प्रोजेक्टाची आणि पेडणेकारांक सातत्यान चिंता आसा 2 प्रोजेक्टाची. हांव मुद्दामून तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता. एक जो तुमी म्हणटा तुयातली इलेक्ट्रॉनिक सिटी. तुयातली इलेक्ट्रॉनिक सिटी हांवें ताका उत्तर दिल्या त्या प्रमाणे 19 डिसेंबराच्या पयलीं कमीत कमी 3 कंपनी आपले फाउंडेशन स्टोन त्या जागेर लायता आनी निश्चित आसा आमी ते सुनिश्चित केला. कारण म्हाका खबर आसा आमी फक्त सरकारी नोकरींचेर डिपेंड रावंक शकना. गोंयभरांतले तरणाटे जे IT इंजिनियर आसतले, इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर आसतले, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स आसतले, हांकां इलेक्ट्रॉनिक सिटी फक्त पेडण्याकारांक न्हय तर गोंयकार वाट पळयतात, गोंयचे तरणाटे वाट पळयतात. आमकां खंय तरी ह्या इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग सिटीच्या माध्यमांतल्यान हांगासरूय नोकऱ्यो क्रिएट जातल्यो आनी म्हाका खात्री आसा ते कंटिन्युअसली त्या विशयाचेर फॉलोअपूय करीत आसा. म्हणल्यार 2 वर्सां भितर भव्य दिव्य अशी इलेक्ट्रॉनिक सिटी ह्या पेडण्या म्हालात उबी जातली ही आमी खात्री दिवची सांगता आनी ताजी क्रेडीट ताका वता कारण कंटिन्युअसली फॉलोइंग दॅट प्रोजेक्ट. दुसरो प्रोजेक्ट पेडण्याकारा खातीर सगळ्यात म्हत्वाचो प्रोजेक्ट स्वता तेय फॉलोअप करता. फाटले फावटी म्हाज्या बरोबर ते आशिल्ले मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. गोंयकार सगळे प्रत्यक्षात वाट पळयता मोपाचो एअरपोर्ट केन्ना सुरू जातलो म्हणून. हांवें परत सांगला म्हाका पत्रकार परत एकदा विचारता दोतोर तूं सांगता तें खरें काय म्हणून. हांवें म्हणलें म्हाजेर विश्वास आसता काय म्हणून. मान्य मोदीजी दिल्लींतल्यान फॉलोअप करता. येता ते 15 ऑगस्ट 2022 आमी मोपाचें इनॉग्रेशन करता म्हणजे करता हें ठाम आमी सांगता. कारण आमच्या पेडण्याचो विकास जर कितें डिपेंड आसत तर टुरिझमाचेर आसा आनी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाल्या उपरांत निश्चितच पेडण्याचो पुराय कायापालट जावपाचो आसा. तुमी पळयशात म्हाका दिसता पेडण्यात बेकारी आसतली आतां, हांव ना म्हणना. कोविडा खातीर वेगवेगळे परिणाम ऑफकोर्स जाल्ले आसा, टुरिझमाचेरय जाल्ले आसा, पुराय इकॉनॉमीचेर जाल्ले आसा. थोडीशी कळ सुचत म्हाका खात्री आसा त्यातील वेगवेगळे प्रोजेक्ट टुरिझमाच्या वतीन आसतले, स्किल डेव्हलपमेंटाच्या वतीन आसतले. निश्चितच सातत्यान ते प्रयत्न करीत आसात. तुमच्या सगळ्यांच्या माझे म्हणणे आसा की जो तरणाटो जाका नोकरी जाय पळय न्हू ताका नोकरी मेळपाक जाय. म्हाजो भाव आसूं किंवा म्हाजी भयण आसूं ताका प्रत्येकाक नोकरी मेळपाची गरज आसा. एक तर ताका नोकरी मेळपाक जाय, ताणें बिझनेस करपाक जाय, नाजाल्यार स्वता आपले करियर घडोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आणि ताकाच लागून थोड्या दिसा पयलीं आमी स्वयंपूर्ण युवा नावाचो जो कार्यक्रम लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट हांच्या मार्फत सुरवात केलो. गोंयांतले प्रत्येक तरणाट्याक हाच्या मार्फत आमी नोकरी मेळची, तेणी बिझनेस करचो, फ्री तेणी करचे. 100% भुरग्यांक सरकारी नोकरी मेळची तशी ना, पण 100% भुरग्यांक नोकरी मेळपाक जाय हाजें प्रोविजन सरकारान केलां. आनी म्हाका खात्री आसा फुडल्या काही काळात, फुडल्या थोड्याच दिसांनी हे सक्सेसफुली जातलें. सरकारांतल्यो सगळी नोकऱ्यो आमी भरतात. त्याच बरोबर मागीर आमचे HR कॉर्पोरेशन आसतलें, एप्रेंटिसशीप आसतली, फेलोशीप आसतली आनी प्रायवेट सेक्टरांतल्यो वेगवेगळ्यो नोकऱ्यो आसतल्यो. जाका गरज आसा तांकांय नोकरी निश्चित रित्या मेळटली. अशाच पद्दतीन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या पद्दतीत हे सरकार डबल इंजिन सरकार आसा. माननीय मोदीजी केंद्रातलो सपोर्ट हो पुराय गोंय राज्याक आसा म्हणून 20,000 कोटीच्या पेक्षा चड कामां ह्या आयज पर्यंत आमी गोंयांत पुराय केल्या. माननीय मोदीजी या पॅन्डेमिकच्या काळात आत्मनिर्भर भारत ही योजना सुरुवात केली. ताका जोडून आमी स्वयंपूर्ण गोवा ही योजना सुरुवात केली. तुम्ही तुमच्या ग्रामपंचायतीन वचून विचारात, स्वयंपूर्ण मित्र दर शेनवाराक हे ग्रामपंचायतीन येवन बसता. तो गटारां आनी उदक गटारां करपा खातीर न्ही, तो रस्ते करपा खातीर न्ही,
तो कित्याक बसता मनशाचो विकास करपाक. एखादी आमची विधवा भयण आसा जाल्यार तिची स्कीम उरल्या काय कितें, एखादी आमची जाणटेली आवय आसतली तिका स्कीम मेळना ती उरल्या काय कितें, आमचो अपंग भाव आसतलो तेका व्हिलचेअर जाय, तेका कॉक्लियर इम्प्लांट जाय, तेका कितें जाय हे पळोवपा खातीर गेल्या 60 वर्सां मुक्तीची अशा पद्दतीन क्लास 1 गॅझेटेड ऑफिसर पंचायतींनी वचून केन्नाच बसूंक नाशिल्लो. आमकां चिंता आसा गोंयच्या लोकांची, आमकां चिंता आसा त्या अपंग भावाची, त्या विधवा भयणीची, त्या जाणटेली आवयची. म्हणून तर आमचो हो स्वयंपूर्ण मित्र त्या ग्रामपंचायतीत बसला ह्या मनशाचो विकास करपा खातीर, आमकां ह्या गोंयचो विकास करपा खातीर. जेन्ना म्हज्या अति मागासलेल्या लोकांचो किंवा शेवटच्या मनशाचो विकास जातलो तेन्ना खऱ्या अर्थान गोंयचो विकास जातलो. प्रत्येक गोंयकाराचो विकास जावपाची गरज आसा. आनी इतकेंच न्ही, हांव जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंयचें स्वप्न सगळ्या पंचायतीक दाखयलें, तांच्यांनी पळयलें, तांच्यांनी तें उचलून धरलें. प्रत्येक सरपंच, पंच, स्वयंपूर्ण मित्र हे सगळे जाण हे गोंय स्वयंपूर्ण करपाची म्हणजे त्यांच्यानी मोख धरल्या, त्यांच्यानी पावलां उचलल्या. आणि निश्चित रित्या म्हाका खोस भोगता सांगपाक खऱ्या अर्थान आमी स्वयंपूर्णते कडेन वचपाक लागल्या. एग्रीकल्चर सेक्टरांत आसतले, हॉर्टिकल्चर सेक्टरांत आसतले, डेरी सेक्टरांत आसतले, प्रत्येक गोश्ट जी आमी भायल्यान हाडटाले ते हांगासर करपाक सुरवात जाल्या. तुम्ही विश्वास दवरात, म्हजेर विश्वास दवरात, बाब सोपटेचेर विश्वास दवरात, ह्या सरकाराचेर विश्वास दवरात. आमी एक पावल मारला, तुम्ही एक पावल मारपाची गरज आसा. म्हाका खात्री आसा हांगा जायते जाण येतले, जायत्यो गजाली सांगताले. काल आसलेले आयज ना. हांव कालचो पेपर वाचतालो, म्हणजे तो कोण तरी एकटो फॉरवर्ड वयता वयता ते वटेच्यान खंय तरी उठलो आनी खंय गेलो, खंय गेलो रे, टीएमसीन गेलो. तुमच्या हांगासर एकटो शू घेवन घेवन नाचता 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 मदींच तो केन्ना ती पानां हातीन घेतली सांगलो बरोबर आहा काय ना. हांगा खूब जाण कोण टोपयो घालतलो, कोण आनी कितें करतलो, जायत्यो गजाली जायते जाण करपाचे आसा. हांगा विश्वास दवरात भारतीय जनता पार्टीचेर. सत्यात गेली 5 वर्सां सत्याची, सातत्याची, विकासाची हे सरकार करीत आसा. आनी फुडली 5 वर्सां समृद्धीची. आमी सातत्यात सांगता सत्याची, सातत्याची आनी विकासाची. फुडली 5 वर्सां हे गोंयची समृद्धी कशा पद्दतीन जाता ते पळयात. आमकां चिंता आमची ना. हांव जेन्ना मुख्यमंत्री म्हणून त्या खुर्चेर बसता तेन्ना म्हाका चिंता आसा म्हाज्या त्या पालशेच्या गांवांतल्या एखाद्या भयणीची आसतली किंवा काणकोणच्या खोला गांवांत तें उदक मेळटा काय ना ताची चिंता म्हाका आसा. आमकां ह्याच खातीर तर आमी पुराय पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वेगवेगळ्यो गजाली आमी सातत्यान करीत आसा. आमकां चिंता त्या खुर्चेची ना, आमकां चिंता आमच्या गोंयकार भावाची आनी भयणीची आसा. आनी म्हणून तर सरकार तुमच्या दारी आसतलो, स्वयंपूर्ण गोंय आसतलें, स्वयंपूर्ण मित्र आसतलें. तुमी मुद्दाम काडून पळयात, प्रत्येक कार्यक्रम काडून पळयात. विजन फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, सगळे कार्यक्रम जे आमचे आसतले हे प्रत्येक मनशाक धरून आसतले, त्या मनशाचो विकास करपा खातीर आसतले. आणि म्हणून आम्ही सगळे जाण, हांव म्हज्या सहित म्हजे 12 कॅबिनेट, 11 कॅबिनेट मंत्री, आमदार हे सातत्यान सदैच लोकांमदी असतात, सतोदीत काम करीत असतात. सातत्यान लोकांचे हे ना ते हे काम करीत असतात. म्हणून अशें येतले कितले आनी वयतले कितले. आनी ज्या काँग्रेस हांव लोकांचेर उलोवपाक येवंक ना, हांव खरें म्हटल्यार आमी कितें केलां तेंच सांगपाक आयलो. पण योगायोगान म्हाका जस्ट सांगचें पडटा, परत म्हणटले, कारण आमच्या म्हाज्या विरोधात उलोवपाक कोण उलयना. तुम्ही मुद्दामून पळयात, तुम्ही आयज गोंयांत एकमेव शत्रू कोण? मुख्यमंत्री. एकटोच शत्रू सगळ्यांचो. तो टोपी घालता तोय म्हाजेर उलयता, ती दुसरी कोण बाई येता तीय म्हाजेर उलयता. ओके, हांगासर आसा ते तर इचवत नाका, म्हाका गाळीच सवाद आहा, सदांच गाळी सवता. मुद्दामून पळयात तुम्ही, ते अपक्ष आहा तेय बी सवतात, आनी दुसरे ते फॉरवर्ड बॅकवर्ड शिव घेवन आहा तोय सवता, काळी टी शर्टाय बी सवता. कोणीच म्हाका उलोवंक ना. म्हाका चिंता ना, म्हाका तेंच्यो गाळी लागना. कित्याक खबर आहा? तुमचो मोग चड आसा म्हणून म्हाका म्हाज्या गोंयकारांचो मोग आसा म्हणून म्हाका गाळी लागना. हांवें म्हटलें म्हाका कांयच चिंता ना. त्या खातीर हांव परत एकदां सांगता, ज्या काँग्रेसी कडेन हांगा सरकार करप कदापि शक्य ना. तांच्यांनी जायते करुनी, जायत्यो गजाली सांगुनी. आता ते सगळे जाण मेळोन एकत्र येवन कसो दोतोराक मारपाचो तो पळयता. ते सगळे सामके एकत्र येवन म्हणजे आता कसो मारपाचो तितकोच विचार करतात. हांवें म्हटलें कांयच हरकत ना, सगळे एकत्र या म्हटलें. आमी वयतीस ऑल अशेंय बी करपाचें. म्हणजे ते एकच, म्हणजे तांचो ध्येय कितें? राज्य हाडपाचो न्ही, बीजेपीचो पाडाव करपाचो. आनी हांवें म्हटलें बरें राज्य करपाचें चिंतात, आमी निदान गोंयचें भलें करपाचें चिंतात. तांकां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार कित्याक नाका खबर आहा? आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपाक चलयला म्हणून तांकां नाका. आमकां मान्य
माननीय मोदीजीच्या स्वप्नातलो नवो भारत निर्माण करता असताना हे गोंय भांगराळें गोंय जावपाक जाय, हे गोंय स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय. मनोहरभाई पर्रीकरांच्या स्वप्नातले भांगराळें गोंय करपाच्या, भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या स्वप्नातले हे भांगराळें गोंय करपाचें आसा. तितूंतल्या 12 तालुक्याचो विकास करता असताना निश्चितच भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आमकां 2022 करपाचें आसा. हे सांगता असताना तुमकां परत सांगतलो, भिवपाची गरज ना. आमचे फडणवीस सर उलयल्या त्या लक्षात दवरात. देव बरें करूं. धन्यवाद सर. आभार प्रदर्शन करण्या कृपा करून आभार प्रदर्शनानंतर खाली जावं, जेणेकरून आम्हाला एक फोटो. हा ओके चला. आणि पत्रकार बंधू वर यावं. इथे बसलेले सगळे